सर्वांगे नमस्कारू हांव CA मेघना एम कामत. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावच्या CA साधक म्हणल्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांके स्वागत करता. मे 2024 अंतू इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेल्या CA अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आमगेलो टासाती CA अमृता शेणै तुमका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. थँक्यू. हांगेल एक किरुपरिचय दिवका म्हणरी हांगेल नाव अमृता शेणै हांनी मूलतः मंगळूरच्या. हांगेल अन्नाल नाव अशोक शेणैजी, हांगेल अम्माल नाव वंदना शेणै. हांगेल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटंट तशीची हांनी BCom पदवीधर जावन आसा ती. हांगेल स्कूलिंग कार्मेल स्कूल तशी पदवी पूर्व आनी स्नातकोत्तर मॅप्स कॉलेजांतू केला. हांनी आर्टिकलशिप CA राजाराम शेणै हांगेल हांगा केल्लेलो आसा. प्रथम जावन CA एग्जाम पास केलेलेक तुमकां मस्त अभिनंदन. थँक्यू. CA रिजल्ट डिक्लेअर जावन तुम्ही पास जाल्ली म्हूण कळटरी तुमगेल आनी तुमगेल फॅमिली फर्स्ट रिॲक्शन कसो आशिल्ला? म्हणजे मागीर CA रिजल्ट येताना हांव ऑफिसांत आशिल्लें. एक्चुअली म्हाका ऑफिसांत सरान सांगतरी कळ्ळें रिजल्ट आयले म्हूण. ते दळटा वी वर वेटिंग की येतात म्हूण. एक फर्स्ट हाफ एन आवर बिलीव करूं जाय न्ही पास जाल्ली म्हूण. तितली खूश आशिल्ली. मागीर अन्नाक फोन करून सांगलें, अम्मा फोन करून सांगलें. तांकां मस्त खुशी जालें. म्हळ्यार तांणी मस्त वेट करता आशिल्लीं जे कोणाक पास जाता म्हूण. तांकां आयकून मस्त खुशी जाली आमगेल्या घरकाट पुरा जाणांक. मस्त खुशी जाली न्हू पुरा जाणांक. त्या एक CA स्टुडंट आल्या एक लायफांत एक व्हड दिवस म्हूण सांगता विशय. तशीची तुम्ही हे CA प्रोफेशन कसं चूज केलेला? म्हळ्यार तुमकां कोणें इन्स्पिरेशन आशिल्ली की हें CA प्रोफेशन CA कोर्स जॉईन जावचें का? म्हळ्यार म्हाका सायन्स म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट ना आशिल्लें फर्स्ट ऑफ ऑल देखून. म्हळ्यार म्हाका मॅथ्स म्हळ्यार मस्त इश्ट आशिल्लें. तेच देखून हांव कॉमर्स घेता म्हूण आयली. मागीर उशा मामा मेळटरी मागीर CA करता म्हूण जालें. ओके. तशीची तुमी CA फायनल प्रिपरेशना वेळार तुमगेले एक शेड्यूल कशी आशिल्ला? बेसिकली तुमी तुमगेले एक दिवस कशी प्लॅन करता आशिल्ली ती? म्हळ्यार हांव सकाळीं 8 घंटे म्हणटा उठान सुरू करचें आशिल्लें. मॉर्निंग्स टायमार हांव प्रॅक्टिकल्स करचें आशिल्लें. म्हळ्यार नॉर्मली पुराय जाणांक सकाळ थियोरी करून दनपार नंतर प्रॅक्टिकल्स करचें आशिल्लें. बट म्हाका तशें जायनाशिल्लें. म्हाका सकाळच्या वेळार प्रॅक्टिकल्स केल्यार म्हाका करेक्ट जाता आनी दनपार नंतर बेसून थियोरी वाजोवची आशिल्ली हांव. मागीर रात्री म्हणटा आपास एक वेळा सकाळ केल्लेलें आशिल्लें फूल रिवायज करून नेक्स्ट डे प्लॅन करचें आशिल्लें. बेसिकली तुम्ही कसं वाजिला त्या पुरा तुम्ही रात्री एकपट रिवाइज करता आशिल्ली. आणि युजली चढती जनान तशीची सकाळी थियरी वाजयच्या मागीर दनपार प्रॅक्टिकल करचे. तुमगेल्या ओके तुम्ही सकाळी थियरी प्रॅक्टिकल सॉल्व करून दनपार थियरी करचे आशिल्लें. ओके. तशीची आतां म्हणटा ती केदोना आमी एग्जामा प्रिपेर करतना आमगेल्या CA एग्जामाक बेसिकली ते 3 hours पेपर. सो त्या 3 hours पेपराक तुम्ही प्लॅन करका म्हूण म्हणटा ती. तशीची त्या 3 hours पेपर प्लॅन करता जाल्यार तुम्ही 1.5 डेसाके रिविजन कशी प्लॅन करका म्हूण म्हणटा ती. तुमगेले कसं स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की पर्टिक्युलर जावन 1.5 डेसा रिविजना खातीर आनी एग्जाम कशी बरोवच्या म्हणून? 1.5 डेजांत हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार मेन इम्पॉर्टंट आशिल्ले चॅप्टर्स खंयचे पुराय आशिल्ले त्या प्रमाण मार्क कोन्न दवरचे आशिल्ले फर्स्ट टायम रिविजन करतना. मागीर 1.5 डेजांत तांचे मात्र फूल मेन कवर करचे आशिल्ले. आनी एग्जाम बरयतना तशीच मेन पॉयंट्स कोण कवर करचे आशिल्ले तशी वचून बरोवचे. दॅट इट विल बी इजियर टू रिमेंबर. तुमगेला ह्या CA फायनल कोर्सांतू खंयचे कष्ट सब्जेक्ट म्हूण आशिल्ले की आसलेली तुमी ते कशी मॅनेज केलेला? म्हाका कश्ट म्हूण आशिल्लें म्हाका ऑडिट थियोरी पेपर. म्हाका थियोरी म्हळ्यार बिलकुल जायना. सो हांव कशें करचें आशिल्लें म्हळ्यार वाजितना पॉयंट्स कोन्न दवरचे आशिल्ले बरोवन नोट्स करून. मागीर रिविजन करतना आपास तांचे पॉयंट्स रिवायज करचे आशिल्ले. तें म्हाका मस्त हेल्प जालें ड्युरींग द एग्जाम्स. तशें तुमगेल्या ते रिविजन कितली पटी करता आशिल्ली तुमी? थियोरी तुमकां कश्ट जाल्ला म्हूण म्हणला. सो कितली पटी रिविजन करता आशिल्ली ती? 2 पटी रिविजन केला हांवें. आनी एक एग्जाम पयशी फुडें 1.5 डेजांत तपास रिविजन. तुम्ही मॉक टेस्ट पेपर RTPs रिविजन टेस्ट पेपर्स पुरा दिवका म्हूण म्हणटा ती मॉक टेस्ट. तुम्ही तसन कसं नाही बरयला की एग्जामा फुडें वचून बरयनी हांव घरकडेची एज सून एज द RTP स्कीम MTP स्कीम घरकड बेसून सॉल्व करचे आशिल्लें. आनी मागीर आन्सर आयिल्ली तशी ताका बेसून मॅच करचे आशिल्ले वेदर हांव केल्लें करेक्ट आसा की एम आय ऑन द रायट पाथ ऑर नॉट. ओके. आतां हे CA कोर्स म्हणटा ताणी म्हणटा ती एक प्रायमरीली एक सेल्फ स्टडी कोर्स.
तशी तुमगेल अप्रोच कसा आशिल्ला? तुमकां कोचिंग घेतला की तुम्ही सेल्फ स्टडी केलेल की तुमगे प्रकार खंयचे चांग बेनिफिशियल म्हण खंयचे म्हण म्हणटा तुम्ही? म्हळ्यार हांव इंटर ताई कोचिंग करता आशिल्लें उशा मामाला अंडर. थंय ती गेला आनी म्हाका लायक हें जालें इंटरा वेळार. मागीर फायनल जावन म्हणटना ऑफिस मागीर स्टडीस म्हण म्हणटना क्लासीस करचे तितले टायम मेळना आशिल्ले. सो हांव सेल्फ स्टडीची स्टार्ट केलेलें. सो म्हाका फायनल जाता सेल्फ स्टडीच इफेक्टीव जालें. ओके, तुम्ही इंटर ताई कोचिंग घेतली आशिल्ला. होय. सी ए फायनलाक टाइम पावनाशी तुम्ही सेल्फ स्टडी ऑप्ट केला. ओके. तशी तुम्ही आर्टिकलशिप तुम्ही CA जी राजाराम शेणे हांग केलेलं आसा. तशी तुमगेल प्रिन्सिपल जेव्हा तुमगेल फर्म तुमगेला CA जर्नीन तू कसं नमुने रोल प्ले केला त्यांनी आणि तुमगेले आर्टिकलशिप वेळार केलेलं काम आशिल्ला त्या तुम्ही एक्झाम प्रिपरेशना तुमकां खंयची रितीर हेल्प केला? आतां CA सरान म्हाका केन्नाय आतां आमकां एनकरेज केला वाचूयाची, प्रिपेर जायाची, आतां सूर करायची म्हणजे टायम आसा म्हण टायम वेस्ट करनाशी आमकां मस्त एनकरेज केला ताणें सपोर्ट केला. आनी इन केस आतां आमकां एग्जाम आसा जाल्यार आमकां लीव दिवन पुराय हाकून सरान कॉपरेट केला. प्लस आतां आमी काम केल्लें आशिल्लें हांव तांचे एग्जाम्पल्स दवरून शिकिल्ली म्हाका उडगास दवरची तशी. सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जाला एग्जामा वेळार. ओके. आता या CA जर्नी म्हणाला एक लॉंग जर्नी दिवस एक मोटिवेटेड जावन त्या एग्जामा प्रिपेअर करू मस्त कष्ट. तशी तुमकां एक मोटिवेट जावन या एग्जाम प्रिपेअर करता जाल्यार कोणे एक सपोर्टर जावं एक कॉन्स्टंट पुश जावका. तशी तुमगेल या CA जर्नीन तू तुमगेला बिगेस्ट चियर लिडर म्हूण येता, कॉन्स्टंट सपोर्टर म्हूण येता, कोण आशिल्ला? आमी ल्हान अम्मा म्हाका केन्नाय म्हळ्यार ऑफिसांनी जावन येता म्हस्त टायर्ड जाता आशिल्लें, वाजू जायना आशिल्लें. तेदन तांणी येवन कॉन्स्टंटली म्हाका हें करता आशिल्लें, मोटिवेट करता आशिल्लीं. लायक एग्जाम आसा प्रिपेर जा, सूर करी, वाजी म्हण हाकून कॉन्स्टंटली केन्नाय ताणें एग्जामा वेळार जाल्यार लिवांत आशिल्ली त्या वेळार केन्नाय तांणी कॉन्स्टंटली येवन सपोर्ट करता. आतां इन केस म्हाका सवकी ना हें जालें म्हण म्हणल्यार तांणी व्हड ना आयचे एक दीस बेस पांय धुवन सूर करी म्हण तांणी केन्नाय सपोर्ट केला. सो म्हाका केन्नाय कॉन्स्टंट चियर लिडर म्हण म्हणल्यार तांणीच आशिल्लें. खंडीत सगळे एक पुरो जन CA स्टुडंट्स आले एक बिगेस्ट चियर लिडर म्हळ्यार आनम्मा आसता ती. चढती CA स्टुडंट्स आला तू एक कॉमन प्रॉब्लेम अशें कसं म्हळ्यार सेल्फ डाऊट आणि एंग्जायटी. तुमगेले CA जर्नीन तू फ्रॉम CA फाउंडेशन टू CA फायनल असन कसन एक पटी वन्स ऑर ट्वाइस फेस कोर नासता. सो तुम्ही या फेस केलेला तुम्ही कशी मॅनेज केला, ओव्हरकम कशी केला? म्हळ्यार म्हाका इंटर ताई मस्त कळ्ळी. मागीर फायनल जाताना एक 2-4 पटी जाला मस्त कश्ट जावन स्ट्रगल्स जावन ना जायना हांव हें करना सोडटा म्हण जालें कोर्स. जाल्यार मागीर म्हाका लास्टाक हें जालें येतली ताई पावना एक एग्जामा पशी फुडें कोर्स सोडची समजायना. आनी केन्नाय आनम आशिल्लींच मिळून तांगेल्या वचून उलयता आशिल्ली. तांणी हें करून म्हाका केन्नाय एनकरेज केला, तू इतली ताई हें केला, तू इतली हें कोन्न शिकला आनी मुखार हें कोन्न करी म्हूण. सो केन्नाय तांणी आशिल्लींच तशें देखून तें हें ओवरकम करूं जालें. मागीर स्ट्रेस आशिल्ली त्या वेळी तशीच एक भायर सामकली वॉक केल्लें तांगेल्या उलयली हें केलें. सो आय वॉज एबल टू ओवरकम दॅट. तशीची आतां तुमगेल CA जाला आतां तुमगेला प्रोफेशनली कसं प्लॅन आसा मुखारी, प्रोफेशनली जावं पर्सनली जावं कसं गोल्स आसा? आतां एज ऑफ नाव म्हगेले सेल्फ पेस्ड 2 पेपर्स आसा ते कंप्लीट जायनी. त्याक व्हरून मागीर कॉर्पोरेटा वचचा म्हूण लेखला. मागीर एज ऑफ नाव आतां एक 2 वर्स ब्रेक घेवन मागीर अपास फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करूया म्हूण लेखला. ओके. तुम्ही ते सेल्फ पेस्ड मॉड्यूला बघी म्हणला ताजे विषयी कसं एक सांगत की? सेल्फ पेस्ड म्हळ्यार एज ऑफ नाव तसं कसं नाही आहे ना. आमी आमगेलींतल्यान वाचून हें करता तांगेले क्लासीस जसं व्हिडिओज पळोवका. बट इट इज नॉट ऑफ व्हेरी मच यूज म्हळ्यार तांगेले आमकां अर्थ जायना तांणी म्हणलें ते आमी वाचून हें करून हें करता बरोवका एग्जाम. आनी त्या MCQs देखून आमकां मस्त कश्ट जायना. आता ह्या पटीचे न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबसा तुकून या न्यू सिलेबस कशी विंगड आसा म्हूण कसं नाही तुमगेला आयडियास की? ओल्ड सिलेबस देखून न्यू सिलेबस म्हळ्यार आतां तांणी पुरे पेपर्सांत MCQs ऍड केला. आमकां नॉर्मली MCQ स्कोरिंग पार्ट आसता म्हळ्यार तांणी डिस्क्रिप्टिवाक मस्त मार्क्स मेळना केन्ना कितले बरयल्यार इट इज तांगेले स्टँडर्ड मार्क्स. MCQ आमगे स्कोरिंग. सो आमी MCQ करेक्ट जावन प्रिपेर जाल्यार फुल 30 on 30 मेळ्ळें. सो आय थिंक इट इज एन एडवांटेज ओवर द ओल्ड स्कीम. आता आमगेले कार्यक्रम मस्त एस्पायरिंग CAs पळयत आसता ती. सो तांकां कसं एक टिप्स और एडवाइस तुमगेला प्रकार? सांगची कसं म्हळ्यार हार्ड वर्क आनी
एफर्ट्स घालका कसं नाही हाका ते गोल आमगेले अचीव करका जाल्यार ते एक मेन जावका म्हळ्यार मस्त टायम आमकां दिसता मस्त कश्ट आसता जायना आमगेल बट आमी सेल्फ मोटिवेट जावन हें कोन्न शिकूका बिकॉज ऍट दी एंड इट इज वर्थ द स्ट्रगल. ऑब्वियसली खंडीत ह्या विशयो तशीची तुम्ही ह्या आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्रा येवन तुमगेल अमूल्य टाइम दिला लेका आणि तुमगेल जर्नी बघिवलं लेका मस्त धन्यवाद. थँक्यू. विश्व कोंकणीचांक मस्त धन्यवाद करता म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक मुगेल जर्नी बगे उलोवच्याक आणि मेघनाक थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. विश्व कोंकणी CA साधक कार्यक्रमाच्या सगळे वीक्षक वृंदाक ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या लेका हांव धन्यवाद अर्पण करता.